मोर्जेच्या तेमवाडो दर्यादेगेर सीआरझेड नेमाचे उल्लंघन करून बांदिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो। हे फाटभुंयेर फाटल्या 3 दिसांसावन 23 बांदकामां मोडपाचें काम चालू आसा। हातूंत दिलीप मोर्जे हांचें घरूय मोडपाक सुरू आसा। दुसरे वटेन दिलीप मोर्जेच्या लग्न जाल्ल्या चलयेचेर एका वकिलान तिच्या पायाचेर गाडी घालून जखमी केला, अशी कागाळ पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्या। मजगतीं राज्यात सगळ्याच दर्यादेग वाठारांत सीआरझेड नेम मोडून बांदकामां जाल्यात। ताका कोणूच हात लायनात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। नमस्कार। सध्या आमी आसात तेमवाडा दर्यादेगेर आणि हांगासर फाटल्या 3 दिसां सावन दिलीप मोर्जे आणि सीआरझेड विभागाचे उल्लंघन केल्ल्या कारणान हांगासर तांच्या भाटकारांनी सीआरझेडा कडेन कंप्लेंट केल्ली। त्या उपरांत हे प्रकरण ट्रिब्युनला कडेन पावले आणि हायकोर्टान एक आदेश दिल्लो ही बांदकामां मोडपाची। वट्ट 11 व्यावसायिकांचे जे मच्छीमार बांधवांची 23 बांदकामां मोडपाक सध्या सुरवात केल्ली आसा। दिलीप मोर्जे हांची बांदकामां 3 सध्या मोडलेली आसात आणि व्हडले बांदकाम मोडपाची सध्या सुरू आसात। आणि त्याच भाशेन ताच्या चलयेक दीपिका तारी आसा, ती विवाहीत चली, ताचेर एडवोकेटान गाडी घालून ताचो पांय फ्रॅक्चर केल्लो आसा अशी कागाळ तांणी मांद्रे पोलिसांक दिल्ली आसा। आयज आमी जर पळयता तिसरो दीस बांदकामां मोडपाक युद्ध पातळीचेर सुरू आसा आणि व्हडा प्रमाणान हांगासर पुलीस फौज फाटो जमलेलो आसा। एरवी पुलीस कित्याक इतले जमले हाचो विचार केल्यार एक संशोधनाचोय विशय जावं येता। खरें म्हटल्यार काल मच्छीमार बांधवांची एक बसका जाल्ली आणि त्या बसकेमध्ये तांच्यांनी मागणी केल्ली की आमची जी थळावी मच्छीमार बांधवांची घरां आसा ती घरां वाटोवपाक जाय, नातर आमी रस्त्यार येतले असो एक इशारो दिल्लो। आणि ताकाच लागून कदाचित ते मच्छीमार बांधव हांगासर बांदकाम मोडटा त्या वेळार येतले काय म्हणून पुलीस फौज फाटो वाडलो अशी शक्यता आसा। पूण आयज 3 दीस आमी जर पळयता जाल्यार हांगासर ज्या पद्दतीने बांदकाम मोडप सुरू आसा त्यान एक सुद्दां थळावो मनीस हांगासर कोणूच आयलो ना किंवा लोकप्रतिनिधी आयले ना। कित्याक कायदो तो कायद्याच्या नुसार सगळें चालू आसा सीआरझेड विभागाचो आणि न्यायालयाच्या कायद्यानुसार हे बांदकाम मोडटा त्या खातीर कोण बोवाळ करिना। हांव निवृत्ती शिरोडकर।